गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. इट्स आज आमी बाय इस्कला पावपा वयताय. आज आमी कार घेवन भायर सरले कित्याक तो आज घार आहा. सो हांवें तेका म्हळें मातशें आज यो रे पावपाक. मागीर हेंच आमकां ट्रॅफिक पळोवन लोकडें सुडोलें बीन. सो हेंच आमी आतां वयताय. आनी हेंच आज वेदर चोयल तुमी केसो आहा तो मातशें हा थंड अशें. आतां हा 5 डिग्रीज मागीर घोडी 11 डिग्रीज जातलो. चोया केसो आसत तो. बरो आहल्या पुरो वेदर. बट काल बरें वत आहलोलें. आज तितले वत ना. आज मातशें थंडाय हा. सो आज पोतून आमकां कॅपां बी घालून भोंवपा पडलीं. विंटर कॅप्स. आतां खबर ना समर सारको केदो येतो तो. आजचे लोक हांव तिस्कला वयताय वचपा रेडी वयताय हेची सगळीं बॅग बीन घेवन. आतां आमकां ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें. सो आतां वयताय मुखार. आज पयलीं पावट आमकां स्टॉप पडो ना नाल्यार आमकां चडशे स्टॉप आसता. चड लोक बसी रावता हिंगा सायडीन. आयज चड क्रावड ना असो कित्याक आतां म्हाका खबर ना. एस जाल्यार सारकें बोलो आसा तो हाय रोडाचेर सगळीं इस्कला भुरगीं आनी कितें. म्हाका दिसता आज ईद बी मुगो गोडे तीन हॉलिडेजांचे बी हांवें कितें खबर ना म्हाका. म्हाका सकाळीं अशें करून कारां बरें म्युजीक आयकपा लायक. म्हाका चडशीं ओल्ड हिंदी सॉंग्स लायक. पूण मुगे गोवा पंजाबी सॉंग्स लायक. म्हाका खबर ना कित्याक पंजाबी सॉंग लायक जाताय ती हरियाणी पंजाबी ती तसली सॉंग्स तो आयकता. आनी मुश तकली मागीर उसळटा. सो हांव ताका सांगता तूं सॉंग्सां बंद करी मातशें. आनी युट्यूबाचेर व्हिडिओ काड जाल्यार सॉंग्स लावपाक कोता येना न्हू. आमगे फॅमिलीची इकोच आमी हिंगा आतां पार्क कोत्ताय कित्याक आमी स्टुडंट पार्किंग पास काडो आहा भुरग्यां आमगे बाय इस्कला वयता मू आमी काडो आहा पास. सो चोय आमी पार्क केलो आनी आतां आमी पार्क कोन्न आतां आमी वयताय बाय इस्कला पावोवपाक. आतां आमी आमगे भुरग्यां आमी मदर मेरी घेवपा वयताय. मदर मेरी फॅमिली इगोज जितली आमगे फॅमिली इगोज सेंट जोसेफ. बरी चेरी ब्लॉसम फुलताय बारीक धाकटी अशीच. आतां बाय पावयलें आतां आमी घरा वयताय. आतां वयताय घरा. आमी काडटा. आयज चड क्रावड ना असो. आज घोडे ईद बी मू क्रावड ना कितें मू खबर ना म्हाका. तांकां 8 जाणां भुरग्यांक हॉलिडे आहा कितें मू खबर ना. बट चड लोक दिसती पडना असो आज. मागीर दिसती पडटलो लेट घोडे. आतां आमी वयताय. आतां आमी वयताय. इट्स ब्रँच क्रॉस 182 वयता. ती बस डायरेक्ट ब्रँच क्रॉस वयता. आमी ग्रीन सिग्नल आहा सो आमकां प्रॉब्लम ना. आमी डायरेक्ट गेलीं आनी आनी एक हा सिग्नल मेळटा. आय थिंक आहा थिंग कितें पडटा चोया. थिंग आजून ग्रीन आहा. ओके आजून पडना सो बरें हें म्हाका रावपा पडना म्हाका. आनी हेचो आमी हेचें हें जे मोन्स थिंगा आमगेले गोंयकार जाय चेडे हिंगा येताय बसपाक. ते आपले मी टायम स्पेंड करपा येताय. आनी हें द रॉबिन्स आहलोलें आजून द रॉबिन्स आहा. बट थिंगा तेंगेलें आनी एक नांव येना द गोवन बॉलकांव म्हणलें. द गोवन बॉलकांव जे मुन्सा थिंगा आसा. हिंगा आहा द गोवन बॉलकांव. सो थिंगाय बीन आमगे गोंयकारां थिंगा आहाय. थिंगाय बी वयताय गोंयकार. द गोवन बॉलकांव ते कॅरिओके बीन आसा. थिंगा कॅरिओके नायट बी आसता. आमगे मॅकडी. शू झोन एक खबर सांगत तुमकां. फर्स्ट टायम हांव लंडन येयलें तेदों म्हाका कोण सांगपा लागलें की हिंग म्हाका एकलें कोण मेळ्ळें गुजराती. ते म्हाका मुगे हांवें शूज घायलोले. सो थिंग उदो मातशें निसरोंक लागलें. ते म्हणपा लागलें
तो तुमने एक कैसा शूज लिया है म्हणपा लागले इधर शूज वेदर के मतलब अशें कितें सांगा लागल ते अशें करून की एक तो जोक आसा आयकया ते म्हणपा लागले की स्लीप जायना चोय तसो शूज घे एंटी स्लीप अशें को मागीर हांवें सांगलें शूज खंय मेळटले बरेची ते म्हणपा लागले इधर मिलता है ना हमारे हाई रोड पे म्हणपा लागले वॅमली में हांवें म्हळें किधर मिलता है म्हणपा लागले हाई रोड पे मिलता है सुजान में मिलता है म्हणपा लागले आतां सुजान म्हाका चिंतीत आतां ओके सुजान म्हणून म्हगे फ्रेंड आहा म्हणे आतां म्हळें हांव ओके फायन हांव वचोन चयतलें हाय रोडाचेर आनी हांव सो दिता सगल्या सुजान खंय आहा लास्ट चोयल्या थिंगा शू झोन हांवें दुसरे फ्रेंड सांगिल्लें म्हाका सुजान मेळना म्हळ्ळें थिंगा हाय रोडाचेर खंय मागीर ते म्हणपाक लागले थिंगा आहा चोय थिंगा हाय रोडाचेर थिंगा हें आहा क्रॉसींग कोतायचें थिंगा क्रॉसींग ऑपोजीट आहा मू चोयल्या मागीर शू झोन मो आहा आय सायबा म्हळें कळ्ळें म्हळें म्हाका तुगे सुजान खंयचें तें सो एक फर्स्ट टायम तो म्हाका एक गुजराती बायलेन सांगलें तें बरें बट तेच मो सांगिल्लें सो हांव मातशें कन्फ्यूज जालें आनी म्हाका इतलें हांसो येलें सुजान शू झोन चोय आमी गेलें मॉलिनागे वयता लकी 13 आनी आतां आमी वयताय घरा आज वचने आमी ना आज लकी 13 बी हुयना आज आमी सोमती घरा चाव सोमती घरा आज चाव घरा कडे टिकेट मारपा सोमती घरा आनी घरा वचून कितें करपाचें आनी खावपाचें आज हॅलो गायज आज आमी चाय गेल नाही भायर आज आमी घरा पिताय चाव सो हांव आतां बेश्टे बुर्जी अशें कोतालें तेचे हे 2 पिया घाता चिलीज घाता आनी हे चिकन कोडे हे हाय फ्रोझन चिकन हे हाय सॉसेजीस हाय त्यो घाता आनी तांतयां घावन हांव आज बुर्जी कोता म्हगेलो ऑनियन कट कोत जाला ऑनियन आनी चिली आनी हांव हितू टोमॅटोज घालपाना आज कित्याक आमगे टोमॅटोज काबार चेरी टोमॅटोज हांवें हाडोनाय चेरी टोमॅटोज बीन म्हगे काबार सो हांव तेजे पाटेचें टोमॅटो केचप घातलें फ्रेंड्स म्हगेलो हो व्हिडिओ मातशें वोद वर्टिकल येयला समजून की हांवें पॅन दवरली आनी हांव तितूंत तेल घाता तितूंत हांवें जीर घायला आतां तितून ऑनियन घाता चिली घाता आनी सॉटे कोता हांवें सॉटे करपा दवरला आतां ऑनियन घायला बरो फोण्ण दिसता घाता बरो टोमॅटोज घाता तो म्हणून म्हाका टोमॅटोज नाय म्हाका चेरी टोमॅटोज घाता थोडेशे चेरी टोमॅटोज म्हाका नाय सो हांवें टोमॅटोज स्कीप केला टोमॅटो घालना हांवें बिकॉज म्हाका नाय मो तेच फाटी हांव टोमॅटो केचप घातलें तुका जाय जाल्यार टोमॅटो केचप घालें नाल्यार घायना काय सो हांव थोडोसो घातलें तितून सॉसेज मिक्स केल्यो आनी आतां तितून तांती हें म्हाका जालें म्हणटकीर तितून हांव तांती घातलें हांव रांदिता हो म्हाका एक काम घेवन येयलो बाबा गेलें बाबा मातशें चोय खंय आनी हो येयलो नाचो आपूण येत खंय आतां म्हगे रेसिपी आपूण कॉपी मारून येयलो तो आतां तितून तो मीठ घाता दाखय मीठ मीठ घायलें तेणें तुमकां जाय ते भाशेन टेस्टा प्रमाण घालें सॉल्ट हें घायला आनी हो मसाला घायल तितून आमी एव्हरेस्ट चटपटा हो तेगे फ्रेंडान हाडलो कांदा लसूण मसाला आतां तो तितून सॉटे कोता आनी आतां आमी तितून तेणें घायलें शेफ येयलो शेफ व्हडलो सो तेणें घायलें तितून तेल घायलें तेणें आतां तितून तो तांती घातलो घे व्हडली तांती तांती घाता तूं खंय शिकलो रे बरोबर तास मागीर शिकयलो आं This is my own recipe. You get one. आयकय ना तूं मातशें हरसो सांगल्यार आयकय You get one. ओन रेसिपी बट हांवें गेलो मरे ती हांव कोतालें तुगे रेसिपी हांव कसो कोतालें बेस्तो येताय आपल्याचें क्रेडीट घेवपाक तुका शिकवना तुवें शिकयलो म्हाका हय बरो आहा सो हांवें ते कांदे घायले तितून मीठ घायना रे
मीठ घाल तितून मीठ घाल बेगीन. आता तितून मीठ घातलो ह्या चड हार बी कशी काडे हांगेले सवास. ओके सो कोत्ताचो तो स्क्रॅम्बल करतो. स्क्रॅम्बल करता आता. ओके सो आता जालें. सो आता हांवें मागीर दाखयता तुमकां दाल मटरी. ह्या तेला आमगे क्रेडिट हावपा. तुगे क्रेडिट कोता हांव स्टार्ट हांवें केलो न्ही करपाक. बरो आहा शिकयला कोणे? म्हजे पायन हांवें कोणा सांग तुका दादा काय कोणाला तुका तुवें शिकयलो म्हाका. बरो उडयता बाबा हांव शेफ फॅमिली तुवें कितके दीस जाला आमगे बरो बरो व्हडलो कूक हाय फॅमिली येयला. तूं कांय शिकयलें मरे तुका हें कळटा पूण हय चुय स्क्रॅम्बल जालो. पेपर घेणार तुजो पेपर घायला पण न्हू. असो मसाला तेगे फ्रेंडान हाडलो गुजरातचो दिव आसो. महाराष्ट्रीयन मसाला तो. महाराष्ट्रीयन मसाला ओके महाराष्ट्रीयन मसाला हय मागीर हो मेळटा रिंगा बी न्हू. ना तो म्हणजे कोण हाडपाले हिंग मेळना खंय तो महाराष्ट्रा खंय मेळटा खंय महाराष्ट्रा सगळे मेळटा खंय इंडिये मेळटा खंय तो हिंग मेळना. सो तेगे फ्रेंडान हाडपा लागलो तेणें त्या बोटीचे वताले जेवणाक. सो तो बोटीचे आसता खंय हो मसालो घेता खंय तेणी कोता खंय तो चिताचे प्रसंगांचे पण आता शिताचे रे शिताचे म्हणजे बेश्टी आता कधी नासतना ना जाल्यार कितें कोता तो जेली बीन कोता लोक थोडे. तुमगे जेलीची बोट म्हणली लायक समथींग यू नीड टेस्ट ऑफ इंडियन न्हू. ओके सो चोय हें घातल्यान तें एक पाटी अचय हो सॉस घायला तितून थोडो असो सिराचा सॉस बाकी कितें घायला तो घायला चड न्हू. तुमकां जाय ते भाशेन घालपाचो टेस्ट आहा कित्याक तुमचें तीख आसा तो तितून ऑलरेडी चिलीज घायलो न्हू. सो ते मागीर तुमच्या टेस्टा प्रमाण घालपाचें आनी सॉटे करपाचें आनी ती ऑलमोस्ट जाली. आतां हेच्या फाटल्यान आमी पराठा भाजतली. ही आमगे डीश रेडी. ते गायज आमी पराठा केले. हे पराठा आतां आमी तितून बुडयन खातलीं. तर गायज आतां आमगेलो ब्रेकफास्ट जालो रेडी. सुपर दॅट आतां हांवें पितलो आनी खातलो आनी मागीर म्हाका सांगतलो केस जालें तें. सो माय डियर फ्रेंड्स तुमकां म्हगेलो हो व्हिडिओ आजचो लायक जालो जाल्यार लायक कराय कमेंट कराय आनी शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपाक इसरो नाकाय. थँक्यू फ्रेंड्स. मेळ्या तुमकां म्हगे दुसऱ्या व्लॉगान. बाय.